येरादारी उद्देग आनी पंचायत मंत्री माविन गुदिनून बोगमाळो दर्यावेळेर टॉयलेट ब्लॉक्सांचे उक्तावण केलें. कितलोच ते बोगमाळो दर्यावेळीचेर पर्यटकां खातीर टॉयलेट्स बांदपा खातीर आमचे यत्न चालू आशिल्ल्याचे ते निमाणे कडेन पुराय जाल्ल्याचे माविन सांगता. तशेंच ह्या टॉयलेट्सांची जतनाय घेवपा खातीर जायतीं पावलां उखलतले अशें आस्वासन गुदिनून ह्या वेळार दिलें. आमी टॉयलेट वा खंयची सुविधा आहा ती दिवपाची केन्ना उणें करूना. सायडीन पळयल्यार आमी टेम्पररी बेजीस हाडून दवरलेले टॉयलेट, सो लोकांक ती सुविधा आसली कित्याक हांगा इतले लोक येता आनी केन्ना एक हॉलिडे आसल्यार तूं क्रावड जाता ती पळोवपा जाय. सो दीस वॉज व्हेरी मच रिक्वायर्ड. फायनली इट इज अ रियलिटी, अ परमनंट टॉयलेट which is built by different technology altogether. It is something which has to be appreciated. It is led by Shrikant from BITS Pilani, who have taken the initiative along with the panchayat, and they have seen that the toilet has finally become reality. And something what at one time people were saying no, toilet will never build in Bogmalo. हांव जाणा कितले त्रास पडले ते फायनली करून दाखयल्या. सरकार जायते प्रोजेक्ट करता, व्हडले मिडियम ल्हान. इम्पॉर्टंट मेंटेनन्स जायना. एज ए मेंटेनन्स करपा खातीर there will be some user charges. Whomever they employ will also be paid accordingly, and once that is done, I think it will be maintained properly. They will put a mechanism immediately in place.